आमची सांची 7:40 अशी दिवजां जातली. दिवजां म्हटल्यार आमी खूब आमकां खूब खोशी आसता. आमी खूब व्हडा उमेदीन ती दिवजां मनयता. आमी वर्सां तेजी वाट पळयता आतुरतायेन अशी की आमकां दिवजांक अशें बरें नटोन थटोन सजोवन आमी दिवजां पेटयतली म्हणून. आनी तुमी सांजचे मुद्दाम येवन पळयात. आमची दिवजां म्हणल्यार एक सेपरेटूच वातावरण तयार जाता आनी खरेंच मनाकूय बरें दिसता आनी सगळ्यांक अशें बरें आनी देवान अशेंच सगळ्या बायलांक जावं सगळ्यांक अशें बरेंच आरोग्य आयुश्य दिवपाचें इतलें हांव श्री इस्वती ब्राह्मण लक्ष्मीनारायण देवालया कडेन मागता. हांगासली आमची स्थायी बायलां आसा पळय ती सगळीं आमी पेटयता. प्लस हांगासली चेडवां जीं लग्न करून घोवा घरा गेल्या ती बी हांगा येवन आमची दिवजां पेटयता. प्लस MPTच्यान रिटायर जावन जी गेल्या घरा ती बी मुद्दाम स्पेशल हांगा दिवजां खातीर किंवा आमच्या वर्धापन दिना खातीर मुद्दाम स्पेशल हांगा येता आनी आमी खूब व्हडा उमेदीन मनयता. जवळ जवळ आमचो 18, 19 जावं 21 दीस अशे आमचे प्रोग्राम चलता हांगा. डेली 7:30 to 10, 10:30, 11 इतल्या मेरेन आमी काबार करता. सो आमी डेली हांगा एन्जॉय करता. जितले दीस प्रोग्राम आसा तितले दीस आमी एन्जॉय करता. ताका उपरांत आमचो हो सेकेंड खूब व्हडलो मुरगांव तालुक्यान आमचो खूब व्हडलो उत्सव जाता. खरेंच ह्या उत्सवाक लोकांनी आवर्जून येवचें आनी खरेंच ह्या देवाचे आशिर्वाद घेवचे इतलेंच हांव. म्हणजे आमचं 9 जानेवारी ते 27 जानेवारीपर्यंत आमचा प्रोग्राम चालू असता. आज आमचो मेन दीस 20 तारीख म्हणजे आमचं इस्वती ब्राह्मण लक्ष्मीनारायण वर्धापनाचो दीस. आमची वार्षिक नवचंडी जाता. सकाळपासून आतापर्यंत नवचंडीचा कार्यक्रम झालो. आता देवस्थानच्या वतीने महाप्रसाद चालू असता. माझ्यासमोर आमचं देवस्थानचे अध्यक्ष प्रेमानंद केरकर हांगासर आसा. आज यजमान आमचा महेश नाईक आणि आमकां देवस्थानच्या वतीने कल्पन केले. हांव देवस्थानचो पुरोहीत अक्षय पटकर ज्ञानाचें नांव सगळ्यांना सांगता की आमचो 9 जानेवारी ते 26 जानेवारीपर्यंत आमचो उत्सव चालू आसा. सगळे असो हातभार लावपाचो देवस्थानाक मदत करपाची. इतके अशेंच भाविकांची गर्दी सांजचे दिवजां आसा दर्शन सगळ्यांनी येवपाचें. आनी फाल्यां मेन म्हणजे आमची गांवांत म्हणजे वार्षिक पद्धती प्रमाणे जी आमची पालखी गांवांत भोंवता. 21 तारखेक 22 तारखेक म्हणजे गणेश चतुर्थी दिसा आज येता. म्हणून ताका सगळ्यांनी हातभार लावपाचो. धन्यवाद. आजच्या 26 प्रभूच्या सगळ्यांक नाम सेलिब्रेट करता. अशेंच फुडें लक्ष्मीनारायण टेंपलाचेर अशेंच व्हडलेच उत्सव जावपाचे अशेंच